आनी आज तर इंजिनियरांक तर हो फॉल्ट मेळना इज युजलेस. हांव स्ट्रेट सांगता कित्याक इतल्या वर्सांनी आमी पंचायतान दिवन वावर केला पूण आमकां केन्ना वेलसांव जावं येवदान बेले खूंय उदका शॉर्टेज जावंक ना. पूण आतां सडनली थोडो तेंप जालो इतले लोकांक त्रास जाता आनी लोक न्हू MLA गे ऑफिसांत वयता आनी आमकां हॉनरेबल MLA जो आमगे आंतोन वाज आहा ताणें इतलें एक्शन घेयलां आनी तो सगळे पॉयंटांक घेवन इंजिनियरांक घेवन बयला. आतां मागे एकूच इंजिनियरां कडेन क्वेश्चन आज ते सगळे ऑफिसर आहाय तुमकां आज पासून तो फॉल्ट कित्याक मेळना. आतां आमी तरी एक गाडी तरी बंद पडली आमी खंयच्या मॅकानिकाक वयताय दाखयता आनी मॅकानीक सांगता दीस इज द फॉल्ट आनी आज तर इंजिनियरांक तर हो फॉल्ट मेळना इज युजलेस. हांव स्ट्रेट सांगता कित्याक आज हांव चोयता ते भाशेन म्हाका व्हिडियो आहाय सगळे कडेन ते वाल ओपन कोताय चॅक कोताय पूण आज तांकां रिजल्ट ना सांगपाक की येस दीस इज द फॉल्ट. आमी सांगताय हो फॉल्ट तर आज दिसा भितर आनी सोनवारा भितर तुमी मांडे थिंगा आमी आख्या लोकांक घेवन आमी वास्को येतले आनी दाखयतले की कित्याक तो फॉल्ट मेळना तो तुमी कितें तरी हायड कोताय. आनी दुसरें हांव सांगता हे पंचाक हांव व्हॅल्यू दिता तो येसलो पंच तेणें हेंचो उदो ज्वारीको उदो मागून हेंचो तेणें लायन दिल्या हेचोय आज लायन आहा ज्वारीची आहा थिंगा पूण तरी हांव मागोता तांकां पूण तरी लायन दिया जो तर ह्या पंचाको जाता. सरागे आदरान तेणें ज्वारी आग्रोकॅमिकलाको मागून तेणें 2-3 टॅप दिले आनी हेचो हांव दाखयता तुमकां हे तर पंचाको जाता सगळें पावन आहा थिंगा थिंगा उक्ती कोरे आनी ह्या लोकांगे प्रॉब्लेम सॉल्व करे नाजाल्यार आमी मांडे इतलेय लोकांक घेवन वेलसांच्या आमी वास्को येतले कित्याक हिंग कोटा की हे कितें तरी लिपयताय कित्याक तुमी दाखयताय तुमी आमकां दाखयताय की तुमी चॅक कोताय तुमी आमचो दाखयला सर आहा बराबर तो आहा पूण तुमी फॉल्ट खंय तो मेळटा तो दाखयना इट इज युजलेस. रातभर जागरण बारीक निऱ्यास येता मागीर कितको उदक सांबाळपाचें आता महिनो जालो एक बालदी आयदन तुमच्या उदक काबार जाता. तू उदक येना जाल्यार कितू दीस जाले 8 दीस पूण जाले आसता 8 दीस न्ही एक म्हयनो जालो मेळो जाय कितले दीस जाले उदक येना एक मनो 1 मंथ इज ओवर 1 मंथ या पूण पयले रेग्युलर येताले पयले रेग्युलर येताले आता एक म्हयनो जालो उदक येना उदक सारकें येना येता तेका नायट टायम 3 o'clock नायट टायम 3 o'clock अर्ली मॉर्निंग कितू बट ओनली 1-2 hours why you coming and why you stopping water ते आमकां रातचें जागरण करचें पडटा उदका होल डे सगळे आमगे रातचें उदक रावन तें उदक बंद दवरताय नेक्स्ट डे आमकां यूज करपाक जाय म्हणून सदां जागरण करून जायना दिसा पूण ती आयलो आमकां प्रेशर पावना ते आमकां प्रेशर रातीचे आनी ते जाल्यार सगळे येना 3 घरां जाय एकू घरान येता मातशी सकल आहा थिंगा नोड येता मातशी मोठू घरां थिंगा येना ते उदक दिसा पूण ती लास्ट फ्रायडे जेन्ना आमचे वेलसांवचे भाव भयणाची म्हज्या ऑफिसान येयली लागली आपणाक उदकाक भरपूर प्रॉब्लम जाता आनी तेन्ना साकून हांवें आमचे जेईक पयलो फोन केलो फायंड आवट कर बाबा हाका कितें प्रॉब्लम मागीर जेई कडेन डिस्कस करून आमी सायडीर बी गेले ताजे उपरांत मागीर हांवें एईक फोन केलो आतां जेई सगळे हांगासर आसा हे प्रॉब्लम हे सॉल्व करपा लागून जेन्ना मागीर एईकूय सांगलें एईकूय घेवन आमी भोंवले तरी आसतना प्रॉब्लम सॉल्व जायना आतां आमी एईक फोन केलो प्लस हांव काल आमच्या PW मिनिस्टर काब्राल सराकूय हांव मेवलो आनी पर्सनली ताणें हांव आसतनाच एक फोन केलो आनी ताणें ताका डायरेक्ट इन्स्ट्रक्शन दिलें वचोन आयच्या आयज वचोन ताका कितें प्रॉब्लम आहा तें सॉल्व कर म्हणून. आनीक आयज पळोवपाक गेले जाल्यार हांगासर सगळे लोकांकूच उदक ना हाचे प्रॉब्लम कितें आतां प्रॉब्लम सॉल्व करपाक डिपार्टमेंटान सॉल्व करपाक जाय हे कॉमन मनशान आमचे हें करपाक शकना. हांव मागता जाता तितले बेगीन हे प्रॉब्लम सॉल्व जावपाक जाय आनी म्हाका दिसता आयज आमी हांगा सगळे भोंवन हांव आयज पर्सनली आयज ऑफिसान देखून हांव वचोन हाज्या ऑफिस डे आहलो म्हगेलो ऑफिस डे देखून हांव वचोना कित्याक हांव जाणा लोकांक इतलो प्रॉब्लम जाला हांव पर्सनली म्हणल्यार आयज ऑफिस बंद करून आयज हांव हांगासर येयलां आनी हे प्रॉब्लम म्हाका सॉल्व करून घेवपाक जाय आनी आयज हांव ताका घेवन पॉयंट टू पॉयंट म्हाकाय कळपाक जाय. हांव जाणा आमचे कोर्टाली असोच प्रॉब्लम जातालो हांव पॉयंट टू पॉयंट वचोन घेवन भोंवन हांव आमचे प्रॉब्लम थोडोसो सॉल्व जाला फुली न्हू पूण तो लोकांक तितलो पयलो आतां ते मातशें प्रॉब्लम जायना पूण आतां सडनली इतलें बरें आमचे वेलसांव कांसावले इतलें उदक केन्ना म्हाका केन्ना हेडेक केन्ना जावंक ना फर्स्ट टायम
आनी हे प्रॉब्लम आमकां सॉल्व करपाक जाय. हांव मागता जाता तितले बेगीन आमचे जे ऑफिसर आसा तांणी हो प्रॉब्लम सॉल्व करून लोकांचे जाता तितले बेगीन उदक घरान पावपाक. सराक मेसेज आयली 8 दीस पयलीं, पूण म्हजी नॉलेजी आयले ते सरानूच फोन केलो म्हणून 3-4 दीस जाले. सो एक्चुली प्रेशर गेज लावन आनी ज्यो लिकेजी आसा त्यो ऑलरेडी सगळी अटेंड केल्या. आतां लिकेज खंय ना, म्हणजे एटलीस्ट सीन लिकेजीस खंय ना. गेज लावन पळयता एक सर्टन एरियाज तांणी डिटेक्ट केल्या वेर प्रेशर हेज ड्रॉप. सो हांव फर्स्ट टायम आयला, म्हणजे आतां हो इश्यू चालू आसतना हांव पावूं नाशिल्लो. सो सराक म्हणलें म्हजे बरोबर यो. So we will go now, right from the starting point. We will visit the entire village. Then whatever needs to be done, हांव तांकां सजेशन दितलो. बट तुम्ही सध्या प्रेशर पॉइंट्स जे जाग्यार लो आसा ते आयडेंटिफाय केले. आयडेंटिफाय केल्या. व्हॉट इज द बेसिक रिझन सर, म्हणजे कित्याक लागून शॉर्टेज जाता? उदक शॉर्टेज आसा न्ही, कितें आसा न्ही, साळावलीचो प्रेशराचे म्हणशी जाल्यार आमी साळावलीचे इंजिनियरा कडेन उलोवनूय बी तें सगळें चॅक केलें. सो प्रोडक्शनाच्या बाबतींत व्हडलोसो डिफरन्स ना. स्लाइट रिडक्शन आसा, पूण इट्स नॉट अलार्मींग रिडक्शन. सो आतां कितें आसा, आतां म्हणटकीर आमी वी आर फोकसींग ऑन अवर एरिया ओनली. वी आर सी कितें जाता, एक फावटी मेन लायनी प्रेशर आसताले आमी म्हणपाक शकताले मेन लायन प्रेशर कमी आसा म्हणून. सो तो इश्यू तो ना, दॅट वी हॅव कन्फर्म. सो वी आर टार्गेटींग द डावन एरिया नाव, मिन्स एक्च्युअल एरिया. आनी मेन टॅपिंग पॉयंटाचे आमकां कितें आसा, नॉर्मली वाल बी चॅक करता. कित्याक आमी पावसा दिसांनी बी एकांची रेडीस केला तसो उरलो काय, आतां पावस सोंपलो म्हणटकीर तशेंय ना. इट इज फुल्ली ओपन. सो एन रूट एक फावटी कितें आसा, थोडीं झाडां आसा जांचे पाळां भितर वचून ब्लॉक जावपाची शक्यता आसा. वी कॅनॉट रूल आउट एनीथींग. लिकेज वी कॅनॉट रूल आउट, ब्लॉकेज वी कॅनॉट रूल आउट. ऑल दीस एस्पेक्ट वी हॅव टू कन्सिडर. आनी त्या दिशेन सगळ्याक भोवून आमी वील ट्राय टू फायंड अ सोल्युशन विदीन 1 or 2 days. सर पण सध्या कितें आसता, केन्ना दोंगरार बिंगरार घरां आसता तांकांय उदक पावना, ते कोण येता. पूण एक दीस हांगा कितें आसा, हांगा दीस इज मोरलेस फ्लॅट लँड, म्हणजे मातशे अप्स एंड डाउन्स आसा. आनी ही 24 वरां उदक आसपाची. आनी मेन म्हणजे हाजें उदक सप्लाय इज डायरेक्टली फ्रॉम द मेन लायन. हांगा टाकी बी खंयचीच ना, म्हणून एक्चुअली हांगा एडवांटेज आशिल्ली. सो हे फर्स्ट टायम जाला म्हणटकीर आयडेंटिफाय जावं ना. मेन म्हणजे आमची लायन इज बिलो हॉट मिक्स मोस्ट ऑफ द प्लेसीस. सो एक फावटी समज लिकेज खंयची जाल्या, इन केस लिकेज आसा आनी ती आमकां आयडेंटिफाय जावना. पण आतां 3-4 दीस जाले ते कंटिन्युअस भोंवतात हें करपाक. सो एनी हांव म्हणजे आज आमी भोंवून न्ही एक विदीन 24 hours to 48 hours वील ट्राय टू सॉल्व दीस इश्यू.